is still not as holy as God. Even though he lived a sinful life, but still parent knows. Even the one who does not know Jesus, that parents also knows what to give best to his child. Yes or no? So how much the Holy Father? All the time we say Abba Father, but we really don't understand the depth of this relationship. We don't relate to him saying that he is too good. He's too good. He's so much loving. We don't relate. We fall again and again to relate him by not saying that he is too good and he's so loving. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, when we are adopted in his kingdom, remember, don't forget. Otherwise, go to Joshua 1:8 and recollect yourself. What must I do if something I want to be a owner? Owner means what belongs to my God, now it's mine. How can I have it? It's mine. See, God has already, his riches is given to us. How can I have it? And that's what Joshua 1 is saying. Secret God shared with Joshua. What is that secret? That I should keep God's word. I should keep God's word in my mouth all the time. And not that is the end. I should also meditate. Why meditation is required? What it makes? Why meditation required? You know what is meditation? Everybody's quiet. Praise God. Why meditation is required? Praise God. Somewhat, yes, very good. When we do the meditation and we don't give up till it goes in our conscious mind. Till it does not go to our conscious mind, I still need to continue to meditate on it. Why? Because whatever is there in your conscious mind, and whenever you need it, it easily you can recollect them. Our problem is when we go test and trial, I forget what to use and what to say. So I bombard any scripture, anything what comes, but I don't know exactly what is the cure of that what I'm facing. Praise God. We don't, there is no awareness at that particular time. But if you have meditated the scriptures again and again, that he is my father, only when you say he is my father, and when you claim as a rights as a father, and you can have all that sonship, you can have everything as the son of that house, you can have everything what belongs to the father. When you know this, and when you are in a situation, at that time, if it is in your conscious mind, it will help you to recollect. The problem is, we find it difficult to recollect when we need, really when we need. Then we need somebody here and there, we run around. Praise God. Hallelujah. Are you understanding? Konkani? Okay. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. कोणाक इंग्लिश सोजमना काय ना तो ल्हान जायना कोणाक सोजमना हात घालपाक सगळ्यांक इंग्लिश सोजमता सॉरी English is better. Okay. I just want to be confirmed so that. Okay, sure. That's why I ask you a couple of times in between. Thank you, Jesus. We will do it. So, the rights what we have received, we are ignorant about it and we are unaware of it. Just because I have not meditated on it, it is not in my conscious mind, and in my conscious mind is what I can see.
I mean, meditating on what? Worry. Worry is another meditation. And I'm worrying all those things, small, and it's become like a mountain in my mind. And I've been meditating them again and again. Look at my children, look at my this, look at my husband, look at my wife, look at that. And we look at them and becomes very serious to us. And we take very serious them. Instead, if we just speak a word, what you want at that particular time. If you are meditated on the word of God, you will not see all those things, but you will see the word of God in that situation. The situation must not harm you. The situation might have come against you. Could be any situation. Could be a mountain of problem. कितें जावंक शकता तें. केदोय दोंगर जावंक शकतात जो आमी आयज परिस्थिती कसलीय परिस्थितीन आमी ते दोंगर खंय केला जायत कांयच प्रॉब्लेम ना. केदोय दोंगर तो मेळ जाता. जशें तुवें स्वर्गीचे बापाक बाप म्हणून उलो मारलो, आबा बापा म्हणून उलो मारलो, सगळे आहा तितले दोंगर मेळ जाता. कित्याक त्या टायमार बापाक उलो मारला. कोणें मारला? बापाक उलो मार जाल्यार कितें जाता? ओके, एग्जाम्पल घेवया. ओके, भायर भुरगीं खेळटा. ओके, आनी खंयच्याय भुरग्यान मारूंक येयला आनी कितें झगडी जाता. तो मामा म्हणटा, तूं खंय धांवन वयता आनी जशीच मामा भायर येता ती भुरगीं आनी रावता कुशीक तेज्या पळोवता न्हू. कितें म्हणलें तें? मामा. मामा व्हडली बॉक्सर ना, तरी दुसरी भुरगीं भियोन गेली. कित्याक ह्या मामाक हे पावर आहा, हे नांवाक, हे रिलेशनशिपाक पावर आहा. जी भुरगीं ताका स्वता येताली हो कितें करताली, बाकीची भुरगीं पळोवली. केन्ना पळोवली? मामा. प्रेज गॉड. हालेलुया. रायट. जेन्ना बसून तो मामा म्हणना आनी ओगी रावता ते पळोवता भुरगीं, दुसरी भुरगीं वयतले काम. प्रेज गॉड. हालेलुया. सोजमता. सो जशेंच भुरगीं मामा म्हणटात, ओ डाडा चडशी म्हणीत ना, मामाच म्हणटा चडशी. आनी बापा कडेन दोनूय क्वॉलिटी आहा, मामाची आनी डाडाची. ओके, ताजे भितर मामाय आहा डाडाय आहा. सो ताका आबा म्हण जाल्यार पुरो. तो देंवचार कितें करतलो? क्यू 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 करून धांवतलो. ते रॉंग चिंतना कितें करतले? क्यू क्यू करून करून धांव ते पळ मारतले. कित्याक म्हटले? आबा म्हटले. कितें म्हटले? कोण येयलो सोर्स तुजो? कोण येयलो तो प्रोटेक्टर? आबा. दिसती पडलो तुका? ना. पूण काम जाता 100%. प्रेज गॉड. आतां कळ्ळें सिगरेट कशें कामां करून घेवपाचें? कळ्ळें सिट्युएशन, कसले प्रॉब्लेम, कसले. प्रेज गॉड. आबा म्हणल्यार जालें काम की ना. तो भुरग्यांक मारूंक वचना. मातशें दिसलें की ताका जायना त्या भुरग्यांक आनी मातशें दोन थापटां पडलीं मागीर कितें जाता? मामा घे. भुरगीं उडकी मारून पळोवता. मामान कांय करूना, दांडोय घेवना, कांय घेवना. मामा भायर येना फुडें पुरो. ते नाच. इतको पावर आहा ह्या उतराक. होय की ना? तरी आसतना आमी तसली जिवीत जिवपाक अवघड दिसता. अजुनूय आमकां ते तसलें जिवीत दिवपाक प्रॅक्टीस करूंक ना म्हणून आमकां कितें दिसता? अजुनूय जायना काय म्हणून. देव म्हाजें आयकना. देव जाता सोमतो तो. होय की ना? सोरेस बरा यो रे. तो म्हणटा आय जस्ट कॉल आब्बा. म्हाका फक्त आब्बाच म्हण म्हणटा. मामा म्हणून जाणा. आतां आब्बा म्हण म्हणटा. चेंज कर. होय की ना? आमी मम्मा म्हणपाक हुशार, पण आतां कितें करपाचें? आब्बा म्हणपाचें. दिलें की ना आमकां? मामा म्हणजे कितें? त्या भुरग्याचें ती मम्मा ताजी प्रोटेक्टर, प्रोवायडर, प्रोविजन, सोर्स. होय की ना? जर आमकां हें नांव दिलां आसतनाय आमी एक अनार्थ भुरगीं खंय जियेता जाल्यार कोणाची मिस्टेक? देवान आमकां अनार्थ केला आनी आमी जियेता कशें?
वयना तोय ना, म्हाजी फॅमिली सारकी न्हू, म्हाजो वो सारको न्हू, तो सारको न्हू, आनी म्हाका कळना. कोण पळयना म्हाका? कोण पळयना तेन्ना कितें म्हणटा? आब्बा म्हण म्हणटा. कोण येयलो? येयलो की ना? तो म्हणिना म्हाका आब्बा म्हण. तुमी म्हणटा क्राय, म्हणजे मार उलो. कसो उलो? आब्बा म्हणून. यू कॅन क्राय आवट म्हणटा, म्हणजे तुवें उलो मार म्हणटा. जशी भुरगीं त्रासान पडटा तेन्ना उलो मारता म्हणजे तशें. आब्बा म्हणपाक ताका कसलो पावर आहा जाणा? देंवसार जो तुका घालतालो सगळे वायट पॉयजना सगळे पळोन वयतले. एकूच नांव आब्बा. हें देवळें आमकां देणें दिल्या जावन आमी ताका सारके तरेन उजार जायना. आजुनूय आमी अनार्थ कहे. कळना म्हणजे कितें? हांव चिंतेन पडलेले आहा, म्हाका कळना. कळना कितें उलयता आमी? कळना कशें आमी जियेता. आहा बापडी म्हाजी एक भयण, आहा बापडी म्हाजी हे आदाराक, आनी कळना. असले आमी संवसारी जिवीत जियेता. आनी आमी दिसता तेका स्वत मानपाक ते शिकलेले आहा, ते आतां आमी चेंज जावपाक जाय. आतां तुजी मम्मा दिसती पडटा, आब्बा दिसती पडना. हय की ना? मम्मा उलो मारल्यार धांवन येता, आब्बा येना? येता. येता शुअर? सो आयज जे कितें प्रश्न आहा ते सुटावो जाले? आयज जाले? आयज सारकी मेकळी जावन वयतली? निवळ जावन वयतली? उलो मारया? कोणा उलो मारया? आब्बा. प्रेज गॉड. उलो मारना फुडें तो आहा हाजीर? कोण तो सांग म्हाका. प्रेज गॉड. ताका लागून नेटान म्हटला कॉल आउट टू मी आब्बा, क्राय आउट टू मी, नॉट कॉल ऑल्सो क्राय, नॉट कॉल ऑल्सो क्राय. उलो मार व्हडल्यान आब्बा. आब्बा म्हणना फुडें तुजे तोकली पयलीं रिन्यू जाता. हय की ना? आब्बा म्हणना फुडें तुजे तोकलेन कितें जाता? ते कितें घुस्पो गोंदळ चलताले ते सायडीक पडटा. आनी आब्बा आतां एक चान्स पडटा. सोर्स, सस्टेनर. कितें म्हणटा इनडायरेक्टली? तोच म्हाजो सोर्स, तोच म्हाजें कितें आहा तें पळय सगळें म्हाका मेळोन आतां जे सिट्युएशनान ओवरकम तोच म्हाजो सगळो. प्रेज गॉड. एकूच उतर आब्बा उलो मारना फुडें कितलें डिफरंस जाता? दुस्मन पळोन वयता. दुस्मनी ओत्मीक आब्बाय दिसती पडना, ओतम्या ना पण आहा. दिसती पडना नाका, कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक दिसती पडटा ते लिमिटेड, दिसती पडना ते अनलिमिट. प्रेज गॉड. सो आमचो आब्बा आहा तो मोगाळ. सो इतलो आमचो मोग केला म्हणून आमकां आनीक दुसरें रिलेशनशीप दिवंक ना. आमकां आपली भुरगीं, आपली ओन स्वताची भुरगीं, पोसकी भुरगीं केल्या. आमकां फावो? भुरगेपणांत फावो? फावो नासतना दिले आसतना पासून आमी अनार्थ कशें जियेले कशें जातले? आमी दुखेच करता न्हू बापाक? तेणें अनाथ करूंक ना. तेणें काय बरें आमकां प्रिविलेज दिला. इतलें वंडरफूल रिलेशनशीप मोगान. ही म्हणून रिलेशनशीप न्हू, बोडयेन दिवंक ना, बोडी काडूंक ना. मोगान बोडी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सांग, I love you, Abba Father. I praise you, Abba Father. I thank you, Abba Father. I submit to you, Abba Father. Praise God. Hallelujah. So तो आमचो बापूय. आनी बापूय आमी जाणा तो कितले ग्रेस म्हणून ताका उलो मारता आमी सदां न्हू. देव 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 कित्याक म्हणटा? आमी इगोर्जेन कित्याक धांवता? थंय देव आसा म्हणून न्हू. आतां बापूय खंय आसा? तूं वयता थंय उलो मार, बाप थंय धा. प्रेज गॉड. सो आमचे भितर देवान फुकट देणें दिला पयत आत्म्याचो. हय की ना? आमकां आनीक फुकट देणें मेवला जे पयत पुस्तकान बरयल्ले सगळीं उतरां जेजू जावन आसा ती उतरां जेन्ना आमच्या काळजान वयता तो भितर वस्ती करता, तो बिराड करून रावता. आतां दोग जाण येयले, आतां आब्बा म्हण जाल्यार तिसरो येयलो, चलो सगलो तिगूय जाण आमच्या भितरूच की ना. भिरांत कसली? आनी कोणाची गुलामपणान रावपाचें? चिंतनान रावपाचें आनी चिंतनाक जागो आहा?
सगळ्यांक चिंतना म्हणटा पळय एक फावंडेशन सगळे दुयेंसाच्यो. जो कोण चिंतनान पडला ताका एक 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 दुयेंस तयार जाता. सो उतर पयलीं कितें करता, आमकां शांती हाडटा. कित्याक तो शांतीचो कुंवर. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके, सो brother, put this one. Once again, put this Romans 8:15. Once again, I'll read it. For the Spirit which you have now received is not. Remember, not. Say not. Not. Say everyone, not. A spirit of slavery to put you once more, to put you once more. Are we in a bondage anymore? No. Do we need to put ourselves in that bondage? No. So, receive the bondage to fear. But you have received the spirit of adoption. It's very clear. आमकां पोसकी केल्या, आमकां भुरगीं म्हणून आपणायल्या. Spirit of adoption has taken place. I just need to believe it. I just need to accept it. My accepting, I should live by it. My accepting means I should live by it. हांवें तशेंच जिवपाक जाय जसो म्हाका बाप म्हाका ताजें नांव दिवन म्हाका देण्यांनी बोल्लां. एक चेडूं लग्न जावन घोवागेर वयता तेन्ना ताका सरनेम खंयचो मेळटा? घोवाचें वा ताचेंच? आतां आमकां बापूय म्हणून ताणें आपणाकूच हें बापायचें रिलेशनशीप दिला. आतां आमकां खंयचो सरनेम मेळटलो? आमी ऑर्फन आहा. आतां कोणाचो सरनेम मेळटलो? बापाचो सरनेम. आनी ह्या सरनेमाक बरो वेट आसा. ह्या सरनेमेक बरो वालोर आसा. ह्या सरनेमाक बरो आख्खे संवसार आनी आख्खो वळखतात. जानवरां पिळां सगळे त्या बापाक वळखता. आमी वळखता काय? प्रेज गॉड. ओके, सो बट यू हॅव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, the Spirit producing sonship. The spirit of adoption which is given to us is producing a sonship. जावं male or जावं female. Okay, we are all given to be the sonship. We have given this a quality living, this privilege with his own good pleasure to be his son. Sonship, ownership. I have not sweated to be his son. I am been given a free gift to be his son. हे फुकट देणे म्हाका जेन्ना मेवला आनी आतां हांव ताजो पूत जाता. In place of which we cry, Abba, Father. आनी जेन्ना आब्बा फादर म्हणटा, जें कितें तुका आहा पळय, कोंकणी फुडें यो सिस्टर, तुज्यान कोणाक आयको येवचें ना. वन मोर मायक इज अ ब्रदर. आयको येवचें ना ब्रदर. आनीक मायक हा. हालेलुया. थँक यू जीसस. व्हेरी गुड. थँक यू ब्रदर. देव बरें करूं. तुमकां आनीक Praise God. तुमकां आनीक फावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हटल्यार तुमकां देवाचें आपयलेली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. त्याच्या बळान आब्बा म्हणजे बाप्पा असो आमी उलो मारता. प्रेज गॉड. सगळे सोजमता हें आयकोंक येयलें? प्रेज गॉड. कोणाक आयकोंक येवना वो सोजमूंक ना विचारया आतां. विथावट सोजमणी घेवन कोण वयचो ना. विथावट सोजमणी घेवन कोण खाली हातीन वयचो ना. सोजमणी म्हणचेच प्रेज गॉड. सोजमणीच म्हणजे खरेंच एक देणें
देण्यानी भरले तूं आतांच. आमकां देव सगळें करून दिला. I'll do that. I'll just repeat those and I'll repeat. Don't worry. I've all the time spoken English. I'll just give some. Praise God. So, thank you, Jesus. कितें म्हणटालो? ही सोजमणी आमकां कित्याक दिवंक सोदता? देवाक कित्याक आमकां ही नॉलेज दिवंक सोजमणी दिवंक सोदता? तेका करूंक जायना, तेका जाय तें? तेका जाल्यार आशिर्वाद घालून सगळें करूंक जातालें न्हू. कित्याक करूंक जायना? कित्याक ताणें आमकां स्वताचो रुचला. ताणें आपले गुलाम खंय रुचूंक ना. जे तो करतलो ते आमी ताणें आपल्या सारको रुचला. सो तेका फ्रिडम आहा, आमकांय फ्रिडम आहा. आमकां फ्रिडम आहा म्हणून आमी कितेंय चूज करता. पूण आमकां खबर नासलें म्हणून चूज करताले. पण आतां देव ताजे जाणवायची सोजमणी दिता. आमी आनीक ताळण्यान पडोवंक नाका. आमी आनीक ते गुलामपणान पडोवंक नाका. प्रेज गॉड. ते गुलामपणान पडूंक जायना म्हणून जर सोजमणी ना जाल्यार शुअर आमी गुलामपणान पडटा. सोजमणी आहा जाल्यार पडची ना. हेच वावर चालू आहा. होच पवित्र आत्मो आमकां मिनिस्ट्री करता. आमकां सुटका दिवपाक कशी? सोजमणी दिवन. If you have the spirit of understanding, तुवें जायते अचिवमेंट केले. And understanding itself means, sorry? Understanding means? Those who don't know, those who are new can write down. Understanding itself means it is an practical working knowledge. आता हे कॅमेराचेर म्हाका म्हणशीत तुका अंडरस्टँड, म्हाका अंडरस्टँड जायना. सो म्हाका तें कळचें ना. आतां ते ब्रदरीक सांगीत हेजे कितें इशू आहा कॅमेराचेर मातशें पळय, तो रोखडोच फिक्स करतलो. कित्याक तेका अंडरस्टँडींग आहा. प्रॉब्लम सॉल्व जालो. कोणें सॉल्व केलो? हांवें केलें की तेणें केलें? जे कोणाक अंडरस्टँडींग आहा पळय ताणें सॉल्व केलें. वय की ना? आयज तर आमकां अंडरस्टँडींग मेळलो. म्हाजो देव न्हू तूं, तो म्हाजो आब्बा, बापूय, म्हाजो बाप. आनी बापाय कडेन सगळें घडटा. बापाय कडेन सगळी ग्रेस काय भरलेलो आहा तो. आनी ताची ग्रेस काय ताच्या भुरग्यांनी एन्जॉय जितलें करता तितलें तांकां बरें दिसता. वय की ना? एक आवयन बरें बरें रांदलें, ओके, आनी भुरगीं खायत ना. आवयक बरें दिसता? आनी इतली उमेद, इतली मोगान भुरग्यांक रांदलां बरें रुचीचें जेवण. आनी भुरग्यांक कितें रांदलां रे? कितें दिसता? हांकां कितलें बरें दी हें करून. हय की ना? आनी जी भुरगीं एके भुरगीं जे रांदलां पळय बरें रुचीन खाता. आवय कितें दिसता? आनीक जाय, आनीक वयता राव, आनीक सोंपल्यार आनीक करता राव. कित्याक उमेदीन करता की ना? आनीक उमेद येता की ना? कित्याक उमेद येयली तेका? कित्याक जे आवयन केल्या रांदल्या ते एकदम टेस्टी कशें कळटा. ही आमची भुरगीं बरेंच जे इतले जेयताले ते इतले जेयतात. आतां आवयक एक आवडो आसा. शी एन्जॉयज, मदर एन्जॉयज. शी डोंट से आनी हांकां करचें पडटलें, आनी रांदचें पडटलें, आनी कोण रांदतलो हांकां, अशें म्हणटा आवय. एक आवय केन्नाच म्हणचें ना. थोडी आवय वाजेला जाल्यार म्हणटली टायम. पण खऱ्यानूच आवय जेन्ना रांदता आनी खरें तेका रांदपाचो एक उमेद आहा. थोडे आवयक भरपूर उमेद आहा. आनी कोण येयलो घरान आनी तेणी रांदलां तें जेयलें तेका सारकी उमेद येता. आनी ती स्पेशली तेका रांदपाक रुचीक चड आहा. आनी जितली मनशां जेयता तितले तेका उमेद येता. वय की ना? ते वाजना. कित्याक किचनान वचोंक जाय, पत्त्या ते चुलीर वचोंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो ती आवय तुका म्हणची ना जेन्ना तेका रांदपाक उमेद येता, तेका रांदपाक ताजी एक फेवरेट. आनी जितले तेजे हातीन जेवन वयता तितले आनीक उमेद येता. आनीक दुसरे फावटी इतले करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. सो एक आवयक इतलें आवडे आहा. जितले जेयता तितले तेका उमेद. आनी भुरगीं जेयता म्हणल्यार आनीक उमेद.
सो बापाक कितली उमेद आसतली आमी ताजे ग्रेस्कायेन वांटो घेवपाक. आर वी नॉट गिवन टू बी द पार्ट ऑफ दॅट वॉट गॉड्स riches are there? When he is not a God anymore, where I will get or no, I don't know. And when he is a father to you, that means you can have it. You have not sweated. तुवें घाम काडूंक ना. बापान आपल्या पुताक धाडून पेकोवणीक तयार केले. पुताक धाडून आमचे गाये पेकोयले. पुताक धाडून आमकां गरीबसाणाच्यान आमकां बेसांवांनी बोलल्या आनी ग्रेस कांय न्ही बोलला. जावं ते ओत्मीक, जावं ते कुडीचे, जावं ते पयशांनी, जावं ते आनी कितेंय जावं. आमच्या भुरग्यांक स्कॉलार धाडटाना पिजलेले कापडां आनी तशें तुजे कडेन घडटा तेन्ना धाडटाय तशें ताका बरें ते बरें दिवपाक जाणाय तूं तुजे घडटा बेस्ट ते बेस्ट दिता की ना. वयल्यान तुका जाय म्हाजी भुरगीं बरी दिसलेली दुसऱ्या भुरग्याकीन आनी तुजे कडेन बरें घडटा म्हणून तूं बरें ते बरें दिताय. आपल्याचे जाता तितले घडटा ते प्रमाणे तूं दिताय. यू आर गिवींग युअर बेस्ट टू युअर ओन चायल्ड. You don't want him to fall down. You don't want him to say somebody, कितें नेसलाय रे. Before they could ask something, you are giving it. Whatever the school they ask, you are giving it. And this is the quality of the parents. And we have such qualities. How great qualities our Abba Father has. जो तो आमचो अब्बा आनी तोच आमचो प्रोवायडर सोर्स ताचे वरवींच आमकां कितें जाय पळय ताचे वरवीं. आनी हो संवसार तुका 1 रुपया दिवचो ना. हांव तुका सदां सांगताय हो संवसार तुका 1 रुपया दिवचो ना. बेश्टोच भुलूं नाका. ह्या संवसाराक कांय मेळचें ना तुका. तोकली पिड्ड्यारूच करूं नाका ह्या संवसारान. तो अब्बा कितेंय जाय तुका अब्बा. आनी सिस्टम शिकपाचें दिसना तें दिसता तशें उलोवपाचें. केदेंय प्रॉब्लम आसूं न्ही दोंगर आसूं न्ही तो दोंगरान भरलेलो प्रॉब्लम आसूं न्ही केदें डिप्रेशन आसूं न्ही केदें ऑपरेशन आसूं न्ही केदें सिट्युएशन आसूं न्ही तो सिट्युएशन तुका कांय करूं शकना. तुका जर जाणवाय ना सिट्युएशन नासतलो तुजें. जाणवायन जर बोल्ला जाल्यार तूं ऑपरेट करतलें त्या जाणवायन तूं वागतलें त्या जाणवायन. आनी ती जाणवाय आसल्या कारणान तूं उलो मारताय आनी जे तूं नकोय ते पासून तो शिकयता. हालेलुया. आमी येयली उतर आयकलें गेलें कांय फायदो ना. वर्सां काडली आमी फळादीक जावंकूच ना आनी आमकां बेसान बोला फळादी करपाक. आमच्या हातीन जर फळां येवंक ना आमच्या जिवितान कसलीं फळां जावं पेकोणी बरी जाली एकूच फळ जायना. जायतीं बरीं बरीं फळां आहा. स्पेशली म्हाका कोण तोपता तेन्ना म्हाजे भितर कितलो मोग येता. जेन्ना म्हाका खरोच कोण तरी म्हाजो शेजारी म्हाजे घरचे मनीस कोण तरी तोपता म्हाका कितलो मोग येता. म्हाजी उतरां खूंय कसलीं पडटा कसलीं उतरां भायर सद्दा तोंडांतलीं ते डिसायड करता. द वर्ड सेज वॉट आय एम्ब्रेस टू द ट्रूथ एज अ ट्रूथ I will be determined to have that destiny. That will determine my destiny. Praise God. So, what destiny I have? आयज कितें हांव आहा कसो पावला जे कितें तुवें वेंग मारलाय तूं सोत म्हणून कितें वेंग मारला पळय तें तुका आयज मेवला. सोत कितें मायंड ट्रूथ आसा सेन्स नॉलेज ट्रूथ आसा आनी गॉड नॉलेज ट्रूथ आसा वो वर्ड नॉलेज ट्रूथ आसा. आमकां सदांच सेन्स नॉलेज ट्रुथाचेरूच आमी डिपेंड जाता. आमचो दुश्मन कोणूच ना आमचें मनूच आमचो दुश्मन. हेंच चिंतपाक आमकां जायना की हांव जर अब्बा म्हण जाल्यार म्हाजो बाप रोखडोच हाजीर जाता रोखडोच म्हाजे प्रॉब्लमा मदें तो उबो रावता आनी तो म्हणटा बाय बाबा तूं झुजू नाका हे म्हाजें तूं उलय त्या प्रमाणे हांव तेका दाखयता कितें तें. गरीबसाण कोणें हाडला हे वायट वतम्यान त्या वतम्याक हांव पूण पळयता तूं उलय. तूं जसो त्या वतम्याक सांगता ही उतरां हांव वचोन तेका तोपता. तुजें आनी गरीबसाण उरचो ना तूं आनी त्या दुयेंसान उरचो ना तूं आनी त्या प्रॉब्लमान उरचो ना. इनफॅक्ट आमकां अशें केलां आमी दुसऱ्याचे आतां प्रॉब्लम सॉल्व करपाक अशें केल्या.
प्रेज गॉड. खाली सोजमणी असपाक जाय. कोण? आब्बा. म्हाका इतलो लागीत रिलेशनशीप मेवला. म्हाका ताणेन आपलो आपलो म्हणून आपणायला. आनी कितें जाय? आमी कितें म्हणपाचें? कितें देव आमकां जर ऑर्फन म्हणजे आमकां सोडयल्या देंवसाराच्यान, आमकां न्हंय रचना म्हणून केला आनी तुवें सोडल्या, आनी आमकां हे स्पिरीट ऑफ बॉन्डेज स्पिरीट ऑफ एडॉप्शन दिवंक ना. आमी कितें म्हणपाचें? कांय ना, तो सोर्स न्हू. स्पिरीट ऑफ एडॉप्शन नासलें जाल्यार तेका कांय फायदो ना उलो मारून. फायदो आसलो? फायदो आहा? ना. पूण आमकां आपले भुरगीं केल्या, आमकां पोसल्या म्हणजे आमी जे आयज वावर करून आमकां मेळोवंक शकना ते आयज त्या फुडें पडलेले आहा. भुरगीं केन्ना आपले घामीचे खायना. जे आवय बापायन जोडलेले आहा पळय ते खाता. दायज. सो बापान जोडून दवरलेले भरपूर, बापा कडेन भरपूर आहा. पुता उर्म्यान सगळे जोडून दवरल्या. म्हणून आमकां म्हणटा सगळे बेसांवांनी आमकां भरतलो. सगळे बेसांवांनी भरतलो आतां. शुअर? पूण आमी जाय ते बिहेव करता भरूंक ना कशें न्हू. खंय बेसांव म्हाजें? खंय पडल्या? प्रेज गॉड. खंय चिंतना भितर सोदता. आमच्या मनान दिसता कितें जाणा खंय ना खंय तरी आसतना बेसांव गेले दिसता. बेसांव म्हणजे तुमी जाणा कितें तें? पावर. देवा भाशेन रिजल्ट हाडपाचो पावर. बेसांव म्हणजे आमकां चुकीचें समजलें हात दवरल्यार बेसांव म्हणून न्हू. बेसांव म्हणजे इट्स अ पावर. ब्लेसिंग मिन्स इट्स एन पावर. सॉरी, यू नो वॉट इज पावर? पयलीं समजूया वॉट इज पावर. वॉट इज पावर? यू डोंट से. वॉट इज पावर? आमी इतले शिकल्या. आतां न्यू ना, जायते जाणां आदली आसा. अशें ना की आतांच येयल्या न्हय. पावर म्हणजे जायते फावटी शिकयल्या ब्रदरीन. कित्याक हे बारीक बारीक जो सजमना हेचें मिनींग जाल्यार आमकां कळचें ना. थोडे की वर्ड म्हणजे हेंचे आमचे लागीं आसपाकूच जाय, आमच्या काळजान आसूंकूच जाय. की वर्ड्स म्हणटा ते. भावार्थ म्हणजे कितें, कृपा म्हणजे कितें, आतां पावर म्हणजे कितें, तशें जाय ते थोडे आहा ते आमी तेका सिमेंट कहो आमच्या काळजान तेका आसपाक जाय. पावर म्हणजे कितें? सॉरी, व्हडल्यान म्हणपाक जाय. जावपाचे प्रमाणे जातलेच. प्रेज गॉड. आनी कोणाक म्हणूंक सोदता? म्हणूंक जाय पदवी. पावर. पदवी म्हणजे कितें? सॉरी, ओके. समवॉट. ये व्हेरी गुड. ट्रायड युअर लेवल बेस्ट. आनी कोणाक कितें म्हणूंक जाय? पावर. Authority and power are two different things. He is given authorized. He has given the power as an authority. Power. So podvi म्हणजे is a force. Is a force. Now you can say, sister. Say loudly. Give that everyone right. Because when I say, you know it. She knows there. So she will give you a write down. Very important. Key things you have to write down, and not only on the notes, you have to write down in your heart. Make it on. Power is a spiritual force which has the ability to bring results or change and to replace from old to new. Praise God. Slowly. Let them write, no? Okay. Power is a spiritual force. Power is a spiritual force which has the ability to bring results or change and to replace from old to new. Power is a spiritual force
which has the ability to bring results or change and to replace from old to new. Praise God. Praise God. And that exactly now I'm going to give a prayer. What exactly now I'm going to give a prayer. Whenever you speak these words, first of all, you'll have peace. And then, in whatever situation, you can overcome. Praise God. Write it down. Father God, in the name of Jesus, Father God, in the name of Jesus, I have not received, Father God, in the name of Jesus, I have not received book bin na जाल्यार फाटल्यान book pen आसा कोणाक बरोवंक जाय बीन जाल्यार. Very important, don't forget this prayer. You can really overcome. Yeah, मागण्यांत तुवें मागणें म्हणजे आमी भीक मागपी न्हू. हे जशें तूं हे उलयता तशेंच हो आमचो बाप मदें काय तुजें इनवॉल्व जाता आनी तुका सुटावो तुका मेळोंकूच जाय तुजेंच तें कित्याक बाप तुजो तो आनी बापाय कडेन सगळें घडटा. सो आयज हे मागणें घेतलें आनी घरा वचून खऱ्यानच बायहार्ट केलें आनी तें अशें बायहार्ट केलें की कॉन्शियस मायंडान पावलें जाल्यार आमकां शुअरली एनी टायम एनी एफ्लिक्शन कित्याक देव सर तुका आमचे पळय टेस्ट म्हणटा ते इस्कॉलान म्हयन्यान एकदां 6 म्हयन्यान एकदां आसता पूण आमचे टेस्ट जशेंच भायर वयता आमचे टेस्ट चालू जाता आनी एवरी टेस्टान आमी पास जावंकूच जाय नाल्यार देव सर आमकां रोखडोच फेल करूं सोदता. ओके आनी व्हेरी सिंपल जशें आमी डेली उलयता पळय जशें आमच्या आवय बापाय कडेन उलयता पळय तशेंच उलोवपाचें सिंपल कांय व्हडलें स्पेशल हें ना. Father God, I am in the name of Jesus, I have not received the spirit of bondage. To fall back into fear. But I have received the spirit of adoption. The spirit of adoption through your love. The spirit of adoption through your love. And it is because of the spirit of adoption and it is because of the spirit of adoption I can cry out to you. Oh, you don't say can, say I cry out to you directly. Don't allow any can in between. So I cry out to you, Abba, Father. I cry out to you, Abba, Father. As I call out to you,
Abba, Father, as I call out to you, Abba, Father, as I call out to you, Abba, Father, by faith I believe. As I call out to you, Abba, Father, by faith I believe every bondage is been destroyed. Every bondage is destroyed. Every bondage is destroyed. I believe every bondage is destroyed. Every spirit of fear, every spirit of fear is destroyed. Every spirit of fear is destroyed. I am completely set free. And I am completely set free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I belong to the family of God. Thank you, Lord. I belong to the family of God. God of light. I belong to the family of God. God of light. God of light. There is no more darkness in me anymore. There is no more darkness in me anymore. Praise God. Therefore, I walk in the light. Therefore, I walk in the light. All darkness, therefore, I walk in the light. All darkness is expelled from me. All darkness is expelled from me. All darkness is expelled from me. Expelled. In the name of Jesus. Praise the Lord. Congratulations. Congratulations. If you just say, continue in it, definitely this is yours. Because he is your father. Why he wants to say, I have given you my relation to you, my name to you, my power to you, everything. So when we are given to be his son, the power to be his son, the spirit of adoption is given, and my word of my mouth should be exactly what my father tells me. Because I'm in the light. I'm not in the darkness anymore. If I say this, the darkness has to flee from me. How I can keep the darkness? By saying, who am I? By calling him out, Abba, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. By just calling him out, saying these words out of my mouth,
you will be set free. Anybody's going anything? Any back pain, head pain? All are healthy? सगळ्यांक बरें दिसता? फाट दुखता, हात दुखता, पांय दुखता कोणाचो? सगळे हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉंग हा? कोण? ब्रदर? कितें दुखता? हांगा यो. कितें जाता सांग? फाट दुखता न्हू? कोण दुखता न्हू? बरें, तुवें बरयलाय न्हू? बरयलाय न्हू? यो. घे तें. आतां कोण दुखता फाटल्यान न्हू? चॅक कर दुखता काय? दुखता? मातसो हय असो. आतां म्हण तुवें कितें बरयलां तें. तुवें बरयलां न्हू कितें सांगलां तें? बरें म्हण. In the name of Jesus, I am not received the Spirit, but I receive Spirit of reduction through your love, and because of Spirit reduction, I cry out through your Abba Father, as I call out your Abba Father, but I belong every bondage of fear, destroy every spirit of fear, destroy. I am completely set to you. Thank you, Lord. I belong to family of God, God of light. There are no more darkness in my life. Therefore, I walk in the light, and darkness fell off me. Praise God. Praise the Lord. हालेलुया. कोणा पळय आतां? कोणा चॅक कर. कमी जाला? आनी दाबाच्या? हां? प्रेज गॉड. बरें. म्हण. In the name of Jesus, I am not received the Spirit, but I receive Spirit of I am not received the spirit bondage. 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 I have not received the spirit of bondage. I am not. I am not received the spirit of bondage, Then what? But I receive spirit of reduction. I have received the spirit of Reduction. adoption. You are adopted in the kingdom of God. You are the child of God. Through your love, and because of spirit reduction of, I cry out. So I cry out because of the spirit of adoption. I cry out. I Cry out. I Cry out. what? So you are Cry out what? Abba Father. Cry out to you, Abba Father. Abba. 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 चेक कर. फाटल्यान चेक कर. कोणा चेक कर दुखताले? उलो मारलो आब्बा. तेका रायट ना. बापूय तुजो सुरगीचो. चेक कर कोणा खूंय. कर तें जायना तें. जायना तें कर. बेंड जा बूक दी म्हाका. कर सुशेगाद. प्रेज गॉड. कितें म्हटलें तुवें? Abba Father. आब्बा. Abba. आब्बा. Abba. दुयेंतांनी जागो आहा. पळय चेक कर. कंप्लीट. ऑपरेशन सक्सेस. आला खबर? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या कारगा दिवया. जाकर देव बापा कारगा दिवया. आमच्या बापाय कारगा दिवया. आमकां आब्बा म्हणपाक सोय केला. प्रेज गॉड. जालें कंप्लीट? ऑपरेशन सक्सेस? बरें चल बूक घे. Thank you. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आनी कोणा कितें आहा? प्रेज गॉड. सगळीं हेल्दी आहा. खाली नॉलेज गेन करपाक येयल्या. प्रेज गॉड. वेरी गुड. थँक यू जीसस. सो आयज नॉलेज मेवला आमकां. आमी सादी भुरगीं
आमकां स्वर्गीय राजान पोसला, पोसकी भुरगीं केल्या, आमकां आतां देवाचे दायज केल्या, जाल्यार म्हाजे रायट्स सगळे देवान आपणानूच विलिंगली आमकां दिल्ले आहा. आनी देव आवडता जितले तूं घेता पळय. तुवें जोडून हाडले सो म्हयन्याक 20,000 जोडले, कोणाक तितूंतले 500 काडून जावन दिवंक जाता, 1000 दिवंक जाता, 10,000 दिवंक जाता. देव बाप म्हणटा 1000 न्हू, ते 20,000चे 20,000 घे म्हणटा, कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां दिवंक जाता, हांवें जोडल्या म्हाजे कामाचे, दुसऱ्यांक दिवं जायना. आपले ओन रिलेटीव, आपल्या ओन मनशाकूच दिवंक जायना. आमी आनी शेजाऱ्यांक दितली, आनी कोणाक दिवंक जातले? कितें दिसता? आय एम द सोर्स ऑफ माय लायफ म्हणून दिवंक जायना. आमकां जे दिसा कळ्ळें बाप म्हाजो, स्वर्गीचो बाप म्हाजो सोर्स, म्हाका कितें मेवता पळय ताचे उर्बेन, जे म्हाजे मेहनतीन 10 गावपाचे आहा ताजे फेवरान, ताजे उपकारान म्हाका 50 गावता. आतां 10च्या जाग्यार 50 गावले जाल्यार दिवपाक सोंपें पडटा? हें तुजे घामाचें न्हू, हें देणें न्हू. This is a free gift of God. When it is the gift of God, it becomes easy to give, or that also will keep it in a safe. ते दोरया लिपोवन, प्रेज द लॉर्ड. देवान आमकां देण्यानी भरला, पेकोणी आमची, बरी जिवीत आमचे, त्रास पिड्याक आमचे आनी कसलो अधिकार ना. कितें येयलें? उलो मारपाचो. कितें? आब्बा. ताणें कितें केलें? पयलें वाचलें, कांय सारकें वाचूंक ना, कांय वाचूंक ना आसा. दुसरे फावटी कितें व्हडल्यान उलो मारलो, आब्बा म्हटलें. मागीर तें कळोन दिलें, म्हाका देवाचो आत्मो दिला, म्हाका देवान पोस्को भुरगीं जावपाचो आत्मो दिला. हय की ना? सुटका मेवली? प्रेज गॉड. अशेंच आमचे जायते कॉम्प्लिकेशन्स आमचेच ओन जिवितान जे आमी सांगूंक शकना. लॉजेता जायती जाण, जायते कॉम्प्लिकेशन आहा आमचे कडेन, सांगपाची पासून गरज ना. उलो कोणा मारपाचो? तो सोर्स तुजो तो. आनी आब्बा फादर म्हणजे दी म्हणून मागपाचें ना. आमी हांगा बापायक सांगता दी रे बा, डॅड दी, हें दी, मम्मी हें दी. हांगा म्हणटा गे आर्गां तुका बापा, हें म्हाजें जालें म्हणून. तेका आर्गां दिवपाचें. तो आवडटा की ना, तूं आर्गां दी आनी घे. म्हाजे राज्यांतले ते तुजे, तो तुका घे, तुजे दायज न्हू. तो विचित पूत आपलो वांटो घेतलो बापाय कडेन. विचित पूत जाणा तुमी? आपले कितें दाय तेणें घाम काडलेले तेका ना, पूण बापाचें कितें आसलें तेजे वांटो तेका आसलो की ना? दोग भाव म्हणजे दोग वांटे न्हू. आपलो वांटो घेवपाक रेडी आसलो, घेतले आपलो वांटो. बापायन म्हणलें ना, दिना तुका हांव, दिना म्हटलें तुका. सो ताजो सोर्स कोण? सगळे कोणाचे ते आसले, पण वांटो कोणें घेतले? पुतान. वांटो घेवन गेलो, बापाय खबर आसली हो वगडायतलो म्हणून? शुअर. प्रेज गॉड. तरी तेणें दिलें. हे संवसारीक रिस्कायचे उलयता आमी. आतां आत्मीक रिस्काय, कित्याक आमी आत्म्यान स्ट्रॉंग आहा जाल्यार, कित्याक आमी आत्मे म्हणून, आमी आत्मे म्हणून आमचो आत्मो स्ट्रॉंग आहा. सगळे स्ट्रॉंग जाग्यार पडटा. कितलेय कॉम्प्लिकेट केसीस आसूनी, जे मनशाच्या नॉलेजीचे भायर आहा, तोरी आसतना तुजें सॉल्व जाता. कित्याक सोर्स तो, ताजे कडेन कितेंय घडटा. जे दिसा तेका सोर्स केलो, मनशाक सोडलो, दोतोराक सोडलो, आनी सगळ्यांक सोडले, आनी तेका इवन तो मेळोवन पासून दिवंक शकता. जसो आमी तेका बिलीव जायना, तो रायट दोतोर मेळोवन दिवंक शकता. पूण ताका सोर्स करपाक जाय. तुका कोण 10 जाणांचे बेस्ट कोण तो खबर ना न्हू. कळटा 100 जाणां कोण बेस्ट कळटा, पूण तेका हा खबर बेस्ट कोण तो घालतलो सारको बेस्ट कोण तो. सोर्स तेका करपाचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो आमी ताका जर आब्बा बापा म्हटलें, बापाक कितलें मुरगोडटा आसतलो. आतां समज आपली भुरगीं आहा, ओके, आनी ताका
भुरगीं आवय बापाय मम्मी डॅडी म्हणटा तेच्या जाग्याचेर अंकल आंटी म्हटलेल्या आवय बापायक बरें दिसता? आं बरें दिसना न्हू? आनी बापाक जर आब्बा बापा म्हणटा जाल्यार ताका बरें दिसतलें की बरें दिसना? आमी म्हणटात ओ आमी आतां प्रॅक्टीस करूंक जाय. कसलोय सिट्युएशन आसूं न्ही, आब्बा ताका पयलीं आपय, आब्बा तुज्या जिवांतल्यान ताका इनवॉल्व कर. पयलो कोरारा भाशेन हांवें म्हणपाचें ना तें हें तें. आतां सगळें जावं तो ज्यूज जेंटायल जावं मेल फिमेल जावं तो बॉन्ड स्लेव ऑर फ्री स्लेव फ्री तो कोणीय जावं सगळें एकूच. तांकां सगल्यांक रायट आहा सांगपाक तेगे सगल्यांकूच आमकां ताजी पोसकी भुरगीं केल्या. He has adopted in his family, spiritual family, so that we take all the privileges given by him. And it is all through our Lord Jesus Christ. Without him, nothing is there. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So you understand how important? Praise God. Say, Abba Father, I love you. I thank you. I praise you. I adore you. I worship you. I submit to you. I totally agree to you. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Okay. Romans 8:16. Praise God. Repeat after me. The Spirit Himself does testifies together with our own spirit, assuring us that we are children of God. एक स्क्रिप्चर जर आमी स्ट्रॉंग जायना आतां दुसरी स्क्रिप्चर ताका बॅकअप करता. ओके, and it is saying the Spirit Himself thus testifies together with our own spirit. Praise God. देवाचो आत्मोच गोय की दिता, विटनेस आहा कितें सांगपाक आमकां देवा बापान पुसकी भुरगीं केल्या. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमकां आपणायलेली भुरगीं केला, आमकां ताजे राज्यान वांटो दिला. आनी कोण गोंय कितें दिता? ताजोच आत्मो आमच्या आत्म्याक गोंय कितें दिता की तुमकां देवा राज्यान भुरगीं कही तुमकां इनवायट केल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. So it is showing, assuring us, it is telling again and again that you don't need to ponder here and there, you don't need to go, your mind goes here and there, but it is assuring once again what the scripture said earlier, cry out to Abba Father. We are given the spirit of adoption. Again it is assuring, the Spirit Himself does testifies. Do you want more assurance? Praise God. Read Konkani, sister. Konkani Vats. Thank you, Jesus. Praise God. Anida Vats. आणि रिपीट करा. आणि अशें आमी देवाची भुरगीं म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. आमकां टेस्टिमनी जाय, आमकां विटनेस जाय.
आमी विटनस जाय आमकां टेस्टिमनी ना विटनस जायना बिलीव करपाक जायना हे पळय व्हडलो येस प्रेज गॉड थँक्यू जीसस द स्पिरीट वयर स्पिरीट हा म्हणटा पळय व्हडलें येस हे देवाचो स्पिरीट देवान फुकट देण्यान भरलेलो आत्मो इट्स गॉड स्पिरीट ओके द बीग येस यू कॅन सी and then it is our spirit. Our was a broken spirit, rejected spirit, was not connected. But now the Spirit of God which we have received as a free gift with our spirit in union, now it is testifying that we are the children of God. Any doubt? Any doubt here? Any chance of depression? Any chance of oppression? Any chance of any influence of this world? Does this qualifies over everything? Does I have any problem from now? Praise God. Hallelujah. So when God's Spirit is testifying together with my own spirit, assuring that I am the child of the God. So this should more than enough for us to understand that God has adopted me. Is not unreal. Is not unreal. It is real. I see my parent does not mean they are existing and which I don't see, they are not existing. He is more existing than us just because he has given the body. We are spirit. You don't see me. Me is inside. We are not seeing each other. The one who I am is in me. You are seeing my body. We are seeing each other's body. Praise God. So His Spirit is witnessing to our spirit together, and we are called to be in the kingdom of God and given us a privilege to be the son, to take the sonship, to be the part of the family, to be the whatever the Father has that riches, that I can also have that riches for myself. कितेंय जावन तें जेसून दाखयला कितले कितले पेकोणी अशे पेकोणी अशें ना की जावंक शकना तशें सगळे भाटांनी सगळे भागांनी आमकां खंयसरूच पेकोणी मेळना म्हणून तशें कांय ना मनशा कडेन जायना पूण देवाच्या उतरां कडेन जाता कसलीच अशी केस ना जे देवा कडेन जायना म्हणून मेल्ल्या 4 दिसां उपरांत पासून देवान ताका जागो केला वय की ना तेजे व्हडले आनी आमचे कडेन दुयेंसां पिडा आहा आनी तेजे व्हडले इश्यू आहा आमच्या लायफान हेजे कडेन व्हडले आनी सिट्युएशन मेळोंक जाता हेचेर कळोन येता आमकांच पेकोणी न्हू आतां आमी लोकांक वचोन बरी खबर सांगपाची आमकां देवान पदवी दिला हें बरेंपण जें आमकां देवान हाडलां आपणाकूच आमकांच आपली भुरगीं केल्या हेजे वयर आनी म्हाका दिसना कितें जाय तूं देवाच्या फॅमिलीचें आतां यू आर द inheritance of God's kingdom. Everything belongs to you, what Father belongs. And He is having good pleasure to share with you whatever you can. He enjoys whatever you can enjoy from whatever He has, everything what He has. But He has the system. I have to follow Father's system, not my system, not worldly system, not selfish system. Hallelujah. Thank you, Jesus. So this, again, it is proving, assurance means giving guarantee. Making confirm. Who am I? Am I orphan? Unearth? ना म्हाका आवय बापूय संवसारी ना तरी अनर्थ जाता आतां ना त्याक आर्गा की आमकां अनार्थ सोडूंक ना आमकां अनार्थ म्हणून धरूंक ना आमकां आपल्या राज्यान घेतलो आनी आपल्या फॅमिलींतलो केलो आमकां फावो नासतना पासून प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस आनी हे आतांच येवजण न्हू हें आतांच येवजण न्हू बापाचें हें आदी फुडेंच परते आनी या ब्रदर इफिशियन्स 1:4 We'll read 4 and we go to 5. I'm going slowly in detail because if we understand this small thing, that He is my Abba, आमचो 100% solution जाता.
आब्बा, कित्याक आब्बान भितर इनवॉल्व आहा. ही इज अ सोर्स एंड ही इज माय सस्टेनर. म्हाका कितें जाय संवसारीन, हे कुडीक जाय, या म्हाज्या आत्मीक जिवितान जाय, ते सगळे ह्या नांवान आब्बान आसा. प्रेज गॉड. Okay, even as in his love, he chose us, actually picked us out for himself as his own. As his own. Take this word. I love these words very much. As his own. Because I understand many things. Because when it is my own, that means, and this relation is not, I have purchased you. I have bought you. I have bought you means you are my slave. Right? Potiphar bought Joseph, right? Was he his son? Was he a servant? Even though God bought with a higher price, and his son's blood, who will give the son? We have been purchased by giving the highest currency with his own son. And through his obedience of Christ, every instruction given by the Father, even though he went to the grave could not hold him. And we are now a joint heir with him. We are connected with him to have a joint heirs. Praise God. Okay, so I like this word, own. Okay, actually picked us out for himself. Okay, as his own. आपलीच कोही, केन्नाच पयस वचोंक ना, केन्नाच वायट करूंक ना, केन्नाच वायट हितून रस्त्यार चलोंक ना, तशी आपले. प्रेज गॉड. आनी ते कोणाचे भितर? इन क्रायस्ट. इन क्रायस्ट. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. ही केन्नाची येवजण? संसार रोजच्या आदी. करेक्ट. सो बाप आमकां आतां मोग केला, ओ रोजच्या आदीत मोग आहा. प्रेज गॉड. बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दॅट वी शूड बी होली. आमी अनहोली जातलेलीत, आमी निसंटण जातलेच. ओके, दिसान दीस आमी दिसता ते उलयता, कितें हाडटा आमकां? निसंटण हाडटा. निसंटण हाडटा, मरण हाडटा, सगळे त्रास पिडा, सगळे त्रास आमच्या जिवितान आमी भोगीत आसा. आमचे नासतना आमी कोणाची? ताची. आनी आतां न्हू संवसार रोजच्या आदीच. दॅट वी शूड बी होली, कॉन्सेक्रेटेड अँड सेट अपार्ट फॉर हिम. तेका बरें धुवन क्लीन करून सारकें, केन्नाच कांयच वायट करूं ना पळय तशें तेंकां क्लीन करून तेका भायर काडून, आनी आपले सारको केन्नाच कांय वायट करूं ना पळय तसो तेका आहा तितले स्टेन, आहा तितले सगळे पुसून काडून तेका कॉन्सेक्रेट अँड सेट अपार्ट फॉर हिम अँड ब्लेमलेस इन हिज सायट. आनी अशें कितें केन्नाच आमी कांय करूंकूच ना, खंय सादी बोळी बापडी खंय हांवें रावल्या. आमकां कशें करुया म्हणटा? बापडी बोली केन्नाच वायट उतरां उलोवंक ना, कोणाच गाळयो मारूंक ना, कोणाच वायट उलोवंक ना. प्रेज गॉड. आमकां तशें विथआउट ब्लेमिंग, म्हणजे आमी केन्नाच कांय करूंक ना, आमी सारकी मोगाळ. आमी मोगाळ असली? प्रेज गॉड. आमचे दिसान दीस कितें करताले? तो कितें म्हणटा, हो कितें म्हणटा, नोदन खंय वयताली? म्हाज्या बायलेचेर, म्हाज्या घोवाचेर, भुरग्यांचेर. हांगा खूब त्रास दिता. भुरगीं बरी आयकताल्या बरी, आयकना जाल्यार हो शिकना, हो आयकना. डेली म्हणप, कोणूय येयलो ना, भुरगीं चड मस्ती आयकना. कितें म्हणटा आमी हांगा? कितें म्हणटा? देवान आमी इतले चुकेन भरलेल्यो, एकूय चूक म्हणटा आमची काडिना. ही बरी खबर? आमी कांयच चूक करूं ना? देव म्हणटा तुमच्यो चुक्यो ना. जाल्यार कोण? हांव सारको न्हू, म्हाका कळना, म्हाका सारकें तोखली ना, म्हाका हें जायना, म्हाका उडास येयना. आमी कितें कितें म्हणटा? वय की ना? आमी कितें करता? देवाक इन्सल्ट करता. देवान आमकां इतले रुपाचे, इतले युनीक, इतले तुका डिफरंट एकामेकाक, आनी आमकां इतले मोगान तेणें रोचला, आनी आमीच म्हणटा हे डिफेक्ट हा, हे डिफेक्ट हा, म्हाजें नाक सारकें ना, म्हाजें कान सारकें ना म्हणटा वयल्यान. थंयसरी प्रॉब्लम. म्हाजो कलर सारको ना,
हे हांगा आसूंक फावना म्हाका डिंपल आसूंक जाय आसलें तेजेर डिंपल बरें आसा. आमी कितें करता देवाक इन्सल्ट करता. ताजे क्रिएशनाक आमी दाग दाग हांव म्हणटा पळय तूं सारको न्हय, तूं क्रिएटर सारको न्हू, आमी सारकी, आमी सारकी, हय की ना. प्रेज गॉड. Consecrated and set apart for him and blameless in his sight, even above reproach before him in love. It is just because of the love relationship. Because he always want us to have in this bond of love, in this love relationship. It is a love actually qualifies us to be his children. It is his love that makes us his own. हे हो मोगूच जो आपलो म्हणून आपणावंक जाता. आमचो कडेन मोग ना जाल्यार आपल्याकूच आपणावचें ना, शेजारी कितें आपणायतले. हालेलुया. दुसऱ्याक आपणावंक जाता. कोणेन आपणाक गायो मारलेले आपणावंक जाता. कोणें तुजें वायट उलयतलें आपणावंक जाता. जाता केलाय आपणायला. हॅव यू मेड इट ओन वेन समबडी हॅज सेड अगेन्स्ट यू, or will you keep it? Have you kept something in your mind? That fellow has spoke about me like this. Okay. Somebody comes and tells you about you that you know what so and so was telling about you. Right? Praise God. So आमी हुंयचे तोरी त्यात बॉन्डेजान आमी पडलेले आहा. आयज सान आमचो निश्चय आसपाक जाय. टुडे वी शूड डिसायड आय एम नॉट हॅव्हिंग द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज एनीमोर. I'm not falling in that bondage anymore. I am not from that. When God has made his own, I belong to him. When he don't blame me, I don't blame anybody. Why should I blame and take fault of my God? So we have no right to go any human being. No right to go against any human being. If that we do, we are still living under the curse, under the bondage. Definitely the fear will torment you. Why? Because you still did not understand who you are in Christ. Praise God. Next, brother. Thank you, Jesus. Are you understanding this? I'm going very slow so that we understand. Running will not help. This should sink in me. If it is not going to sink in me, and it has come here and gone out, all these days will become waste. I don't want anybody going empty-handed today. When you can only remember, I only can call Abba. If my children can call me Mama, I will still the same way. I am a child of God. I am not a mother of God. I am not a father of God. Right? Am I? Just because I am grown? Am I father and mother of God? Am I still a child of God? हांव देवाचे भुरगे ओ देवाचे आवय बापूय. आमी सदां देवाचे आवय बापूय जाल्ले आनी देवाचे चुक्यो काडटले. हे पळय तुजें पळय केल्लें तुवें रोजला पळय कितें तें सारकें न्हू. म्हाका काळो कित्याक केलो, तुका गोरो कित्याक केलो, हांव हँडसम ना, तूं हँडसम, तूं ब्युटिफूल. हितून आमी हे बॉन्डेजान कसले फसलेले आहा. हय की ना. हांव मोठो तूं बारीक, हितूनय प्रॉब्लम. मोठो आहल्यार प्रॉब्लम, बारीक आहल्यार प्रॉब्लम. Hallelujah. For he foreordained us, destined us, planned in love for us to be, say adopted. Say adopted. To be adopted. Okay. For he foreordained us, destined us, planned in love for us to be adopted. So, we were predestined in advance where even the world was not created. God had already decided to predestine us. Already had decided to give us a right destiny. God had already made a plan in love. That is only in love. When He creates something, there will be a side effect. In advance, He is prepared for the side effects. Praise God. Sometime when doctor gives you some medicine, right? You have a medicine, then the problem is the gastric. Right? Doctor says, okay, because of one tablet,
This problem will get solved, but there will be a gastric. He gives another tablet. जाल्या एक टॅबलेट दिल्या ते टॅबलेटीन गॅस्ट्रीक जावपाक चान्स आहा, हय की ना, एसिडिटी जावपाक चान्स आहा, हय की ना. आतां एक टॅबलेटी खातीर तिका सायड इफेक्ट जावंक नाका म्हणून आतां दुसरी टॅबलेट घेवची पडटा, हय की ना. सारकें? हॅव यू एक्सपिरियन्स्ड? प्रेज गॉड. ओके. For he foreordained his destined us, planned in love for us to be adopted. हे देवाचे आदी फुडेंच, हे देवाचे आदी फुडेंच आमचे पासत निर्मिल्ले destined that we will be adopted again to be his own. आपल्या भुरग्या भाशेन पोते घेवया. कोणाक सांगता? क्रायस्टाक सांगता. तांकां सोडया नाका, तांकां अनार्थ करुया नाका, अनार्थ धरुया नाका. ते देवसार हातीन पत्ते ताळड्यान पळोवंक जाता. आमी आपली भुरगीं करुया, आपले पदवी दिवया परते. तांकां दिल्ले आसतना तेंच्यानी ओगडायले न्हू, काय न्हू तो. तेंचे चुकी काडयो नाका, तांकां ब्लेम करुया नाका. जावं ते पातका खातीर तांकां खूंय खूंय पावले जाय, पण आपली जालेगूत आमचे जेजूचे जे खुर्सार जे पिकोणी हाडल्या ती सगळी ताका पिकोणी मेवतली म्हणून आपली केल्या म्हणून आमकां पिकोणी मेवता. प्रेज द लॉर्ड. पण आमी तयार ना मानपाक. आमी देवाची, देवा बापाची, देवाची म्हणून जाणा, पण देवा बापाची म्हणून नको. देव म्हाजो बाप म्हणून आमकां खबर ना. खबर आहा पासून बेश्टो बाप म्हणून उलयतात, पण ताका खरेंच बाप म्हणून केन्नाच लेखिना आमी. तोंडान येयला म्हणून उलयता, LOVE म्हणून संवसारी LOVE आहा, देवाचो LOVE आहा. आय लव यू म्हणटा. खरेंच लव यू? Really I love you? You cannot love if Christ is not in you. You cannot love. You can love the one who can love you. तुका खरेंच मोग करूंक जायना. You will show that you are loving, but inside you will speak lot of things and lot of things are going on. In front what? I love you. समजता? पण जेन्ना आमकां समजूंक येता आपणायला म्हाका, देवान म्हाजे चुक्यो काडूंक ना, देवान म्हाका धुवन साफ करून आपल्या सारको केलें, आपणायला आपल्या राजान आदी फुडें तेणें म्हाका हें येवजणी म्हाजे पासत डेस्टीन करून दवरलेलें आहा. आमकां वाटे सांडूंक ना. सुटका दिली आनी तुवें सोडूंक ना. फॉरगिवनेस दिले, सोडूंक ना. इटर्नल लायफ दिले, सोडूंक ना. ताणें नितोळ क्लीन केलो, सोडूंक ना. आतां म्हटलें यो म्हाजी तुमी भुरगीं. कित्याक जेन्ना ताजी भुरगीं जातात तेन्ना ताजी हेल्दी बॉडी, ताजें सगळें कितें आहा पळय दायज तें म्हाजें जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. फॉर ही foreordained us, destined us, planned in love. See, this love is very important. Whatever God does, the medium for him is love. And this love is not worldly love, conditional love. Man has conditional love. God has agape love. There is no condition. You do whatever you want. I will choose to love you. He didn't think that this man will fall. Such a stupid people. They are given, told also not to go and touch that tree, eat that fruit. But still these people, no, God did not speak the way we speak. आमी उलयता कितें? दिसता ते उलयले. तांकां कितलेंय सांग सुदरचें ना म्हणटा आमी न्हू. आनी मागीर ताका पॅरेबल दिता कितें? सुड्याची शेपडी वांकडी ती आसा उलयता? जाता येता उतरावं तसली? सुण्याची शेपडी आमकां वांकडी केल्या. प्रेज गॉड. आपलें नांव दिलां, आपलो राजवट आमकां सोंपयला. ताजे राजवटां उणें कांयच ना. ग्रेस खान भरलेलो बाप आमचो. प्रेज गॉड. रिवील्ड एज हीज ओन चिल्ड्रन थ्रू जीसस क्रायस्ट. कशी? थ्रू Jesus Christ, in accordance with the purpose of his will, because it pleased him and was his kind intent. Praise God. ताजे खुशी, ताजे आवडे प्रमाणे ताजो मोग आमकां सांडपाक न्हू, आमकां आपणावपाक. आमी कितले जाण आपणायता म्हाका सांगा? जो कोण आमकां दुखयता आमी आपणावंक जाता? जाता? दुखयता ते उलयता, तुजो मोग करता करतले. तो मोग फाटल्यान फुडल्यान मोग करतले, ताका फाटल्यान तो सारको न्हू तो. प्रेज गॉड. हालेलुया.
कित्याक अशें करता? कित्याक आमी अजून नकळो आमकां आपणायला की ना. पण आयज आमकां जर खऱ्यानूच कानांतल्यान काळजान गेला, कानांतल्यान हे कानान न्हू, कानांतल्यान काळजान जर आतां रोयल्या ही बी की तो म्हाजो बाप, तो म्हाजो आब्बा, ताचे उर्वेन सगळें म्हाजें ह्या संवसारान ताचे उर्वरच म्हाका मेवता. आनी कोणूच ना म्हाका सोर्स, कोणूच म्हाका एक्सपेक्टेशन कोणाचेरूच करपाचें ना. एक्सपेक्टेशन एकलोच तो आब्बा. आनी हो ना आब्बा म्हणना फुडें दुयेंसूय पावता. आमी उदक सांगलें न्हू भुरग्यान मामा म्हणून जाल्यार कितें, कोण कितें भुरगीं आसली दुसरी सतायली तरी गेली की ना, पोवता ओ रावता मामाक शाणपणां सांगपाक, पोवता. मामा हय बॉडी बिल्डर नासतना पासून ते पोवता, हे नांवाक भियेता, मम्माक भियेता. तशेंच आब्बा देंवसार भियेता. तो तुमकां आनी आमकां दिसना पळय, तो भियोन पोवता आब्बा ना फुडें. म्हणून हे आमकां अशें आमकां उलो मारा म्हटलां. प्रेज गॉड, हालेलुया. In accordance with the purpose of his will, because it pleases him and was his kind intent. ताजे बरेपण, ताजो तो मोगान बोल्लो. Say, God is good. God is good. Praise God. देव बरो सगळे वेळार. देव बरो सदांच सगळे वेळार. Praise God. Thank you, Jesus. Brother, time is not up, no? I can continue, brother, no? Praise God. Hallelujah. Put 6:1, brother. Thank you, Jesus. So that we might be to the praise and the commendation of his glorious grace, favor and mercy, which he so freely bestowed on us in the beloved. आता हे सगळे करता केले पळय तांकां देवाचो उपकार, देवाचो ग्लोरियस ग्रेस आनी ताजे काकूत जे फावो ना. काकूत म्हणजे कितें, जे आमकां फावो ना ते देवान दिल्या, ताका म्हणटा काकूत. ताका म्हणटा काकूत. प्रेज गॉड. आमकां फावो ना ते आमकां दिल्या काकूत. आमी एक बरें काम करून आसा, आजुनूय आमी एक उतरां सारकी जाग्यार येवंक ना, तरी तो म्हणटा तुका आपणायला. कितें म्हणपाचें? तेजे मोगान पडपाचें? संवसाराच्या मोगान पडया. आपणायता तेजे मोगान पडया, तो सारकोच मोगी आमचो. संवसारान सोदया मोग खंय मेवता काय. घोवाचो मोग सोदया, आं आपले बायलेचे मोग सोदया, भुरग्याचो मोग सोदया, ओ मोग मेवल्या सगळेच मेवले. ओ मोग हा सगळेच मोग मेवलो. इंडिविज्युअल सोदून गेल्यार आमी दूख येतलेच, खंय ना खंय आमकां येतलेच त्रास पिडा, दोळे फुडल्यान दिसती पडटलेच आनी उलोयतलीच. सो हे आमी स्वताच आनी आमचे वेर इज द हिडन फ्युचर, द सिक्रेट ऑफ आवर लायफ. वेर इज हिडन द फ्युचर, or where is the secret hidden of our future? एकल्यान सांगलें, बाकीचे आतांच आयकलें म्हणून टेस्ट करतालो हांव. देवाच्या हातीन म्हणून अहें न्हू, आमच्या हातीन आहा. म्हणजे कितें, आतां म्हाका आब्बा म्हणटा जाल्यार म्हाका आब्बा म्हणचोच पडटा. आनी म्हाका जायते फावटी त्रासान आसा, पूण म्हाका खबर ना हांवें कितें म्हणपाचें. म्हाका खबर ना हे त्रासान कोण म्हाका वाचयतलो. हांव मनशा फुडल्यान कोण दिसती पडटा पळय ताजेरूच हांव फोकस घेता. So whatever I embrace as a truth will determine my destination. Whatever I embrace as a truth will definitely determine my as a. So if you think my sense knowledge is the truth, then you embrace that. This will determine to you in a destiny where it is not godly, ungodly. And if it is not godly, definitely the God of the father of lies definitely is waiting to give his source. Then he become your source. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Brother Disput.
Romans 8:17. Praise God. Hallelujah. Okay. We come to a conclusion now. If we are His children, if we are His children, then we are His heirs also. कितें सुचोवंक सांगता आमकां? आमी ताजी भुरगीं जाल्यार आमी कोण? कोंकणी वा सिस्टर पयले लायन दायजी. आमी ताजी भुरगीं जाल्यार कोण? आमी ताजी हय, भुरगीं म्हणटकूच आमी दायजी. कोण स्वत मानता आमी दायजी म्हणून? पळया कोणा कडेन गट्स आसा स्वत मानपाक हांव दायजी म्हणून? हे काय गट्स जाय न्हू? हे स्वत मानपाक आमकां गट जाय पडला. एकूय सिमटम दिसती पडना म्हणून. प्रेज गॉड. Even I need a guts even to say I am the heir. And he has legalized to be the heirs of his family. We are the partaker of his family. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, if we are his children, then we are his heirs. His heirs. आमकां पळय कितलो आवडटा स्वर्गीचो बाप आमचो. ताजें कितें आहा पळय आमकां दायज करपाक. होय की ना? तो आवडटा. आमी कितले आवडटा? देवाचें पवित्र नाका पण संवसाराचें पवित्र नातें जाय. एका म्हणटा स्लेवरी, एका म्हणटा बॉन्डेज. आजून त्याच बॉन्डेजान आहा जी आमकां थंयच घुंवता जे संवसारान कांय दूख शकना तेजे फाटल्यान धांवता आमी. सोयी पडल्या म्हणून. ती सोय जेन्ना सिक्रेट दिला कशी सोयी म्हणपाचें, ती प्रेयर पासून दिला सोयी कसले म्हणपाचें. ती प्रेयर म्हणीत ती सोयी डेली जर यूज करूंक लागली ती सोयी मोडटली 100%. कांय उपाय ना. देवसाराक आनी तुका फटी म्हणून धरचो ना. कित्याक जेन्ना तूं म्हणलें आपूण उजवाडान म्हणजे उजवाड, म्हाका एका हे रुमान उजवाड जाय म्हणल्यार तूं बटन मारतलें उजवाडाक हाडपाक. पण विदावट चिंती नासतना बटन मारचें ना. हांगा चिंतलें म्हाका उजवाड जाय ह्या रुमान, म्हाका म्हाज्या जिवितांत उजवाड जाय. जर तूं म्हणीत उजवाड जाल्यार उजवाड जाता. तूं जर म्हणीत ना आजुनूय उजवाड दिसती पडना हांव कशें म्हणूं, आजुनूय हांव म्हाका तेंच पिडा आहा, आजुनूय हांव डायलिसीसच घेता, आपूण आजुनूय तेंच प्रॉब्लम आसा. कितें म्हटलें तुवें? काळोख म्हटलें जाल्यार तुका कितें येतलें? सो बापाच्या राज्यान अशें चलना. ताजो सिस्टम कितें? तूं उलय आपूण उजवाडान आसा म्हणून. उजवाडान आसा म्हटल्यार काळोखाचो कसलोच पदवी ना तुवें. हालेलुया. थँक यू जीसस. heirs of God and fellow heirs with Christ. Praise God. So our big brother Jesus, we are heirs with Christ, fellow heirs with Christ. Because of him, now we have become the heirs and we are unitedly, we are a joint heirs in the kingdom of God. What belongs to him, what he has earned, what he has sweat, what he has really earned with his hard labor. What is hard labor? He obeyed Father. It is his hard labor. What he did, great job. Tell me. What great job he did? Did he sweat something? No. He followed the instruction. What is the great job he did? Follow the instruction of whom? Satan also gave some instruction. Did he follow? We are following? Praise God. That's why the Lord is saying, you are not under the bondage of the spirit of bondage. You are no more under the spirit of bondage. What else God can tell to you? You are not under the spirit of bondage. Praise God. Hallelujah. Okay, so I am a legal heir in the union with Christ.
sharing his inheritance with him. Sharing his inheritance with him. ताजेच सगळी ग्रेस काय? हांव शेअर करता ताजेच हांव शेअर करता. म्हाका शेअर करपाक दिता. ताजे ग्रेस काय म्हाका शेअरिंग मेवता. How the prodigal son got? How the prodigal son got? Father's property. Because it's father's property. If it was brother's property, he would have not got. आमकां जर देवान भाव भयणां केलें जाल्यार आमकां कांय मेळपाचें नासलें. भुरगीं केलां म्हणून मेवता वय की ना? खाली भुरग्यांक वयता. भुरग्यांक रायट्स आसा वो भाव भयणांक रायट आसा? ओके. म्हाका जायते भाव आसलेले पण म्हाका भुरगीं आहा पळय ताकाच फावो जाता. लिगल रायट आसा. केदे एडवोकेटाक वच, केदे लॉयराक कडेन खंयचोय सुप्रीम कोर्टान वच, तुजी भुरगीं आहा पळय ताका पयलो रायट वयता. वय की ना? सो देवान आमकां रायट रिलेशनशीप दिला. सो आतां आमचो बाप दिवपाक सगळें दिल्लें आहा. आमी तयार आसा ताजेर लिगल हेर जावपाक. तेणें ऑथरायजेशन केलां. तोच एडवोकेट, तोच ज्यूईस, तोच सगळें. So he has stamped us and given his name. He has legalized us that nobody comes and tells Satan again and again, where is your father? You are saying, Father, Father, where is he? He can come and tell you, right? That time, what is your job to say? Yeah, man. Yeah. I'm suffering for a long time. I think Father does not love me. And he's saying everything and anything what he has done is out of love. The medium is used, love. The raw material here used is love. And when you love, you don't see the timetable. You don't see how you are in difficulties. You are ready to give your share to someone whom you love the most. Praise God. And that's what a parent does to their children. Even if they don't have food in one time, even if they are ready to they are ready to sacrifice themselves to give their children. They will be starving, but they will give their children. They will not make the children starve. That is the nature of Father. And this is exactly Father is trying to tell us. You can call out me, Abba. I am your source. I am your sustainer. Every provision what you want is involved here with me when you call out to me, Abba, when you cry out to me, Abba. Praise God. So, in Christ, in union with Christ, we are the fellow heirs, and it is all inheritance what we have received. It is because of you what he has done and has given everything out of love to us and has drawn us towards to him, making us his own. Praise God. Hallelujah. Are you understanding this? Brother, how much time I have? How much time I have, brother? Time up. Okay. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, just say, repeat after me, okay? Oh, mighty Holy Spirit. If somebody wants to write afterwards, you can write, but just say with me. Oh, mighty Holy Spirit. I thank you for adopting me in your family by changing my hardened heart and made me my heart of flesh. I thank you. From now on, you are mighty Spirit. You are mighty Spirit. You are leading me, guiding, helping me to the things I need to do, helping me to speak the words I need to speak. And you are confirming, and you are confirming that every word I speak, every action that I take follow with accompanying with signs and wonders. Almighty God, Father,
Almighty Father God, for giving us the evidence that I am the child of Most High God. Thank you, Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise God. So you spoke light as according exactly the way God wants us to speak. So we have to align our tongue. When life and death is in the tongue, that means we have to align as we are the sonship of the kingdom of God. So our tongue has to be aligned. We have to speak in such a way that it aligns to the Father's language. Right? We have mother language. We have mother language, right? Native language, no mother language. Same way, we have father language. But there are unfortunately two fathers. One the father of truth, another one is, praise God. Now we know who is the father of lies and who is father of truth. Praise God. You want to note down this? Okay, write it fast. Almighty Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Almighty Holy Spirit, I thank you for adopting me in your family. I thank you for adopting me in your family. By changing my hardened heart. By changing my hardened heart. And made my heart of flesh. And made my heart of flesh. I thank you. From now on, I thank you from now on, you, Almighty Spirit, you, Almighty Spirit, you are leading me. Almighty Spirit, you are leading me. Almighty Spirit, you are leading me. You are guiding me. You are guiding me. You are helping me. You are helping me to do the things I need to do. To do the things I need to do. Helping me to speak. The words I need to speak. Helping me to speak the words I need to speak. And you are confirming that every word, and you are confirming that every word I speak. You're confirming that every word I speak and every action, every word I speak and every
action that I take, accompanying every word I speak and every action I take, accompanying with signs and wonders. Accompanying with signs and wonders. Almighty Father God, thank you for giving me the evidence. Almighty Father God, thank you for giving me the evidence that I am the child of the Most High God, Most High Father God. I'm the child of the Most High God who is my Father. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. So let's close your eyes and be thankful to the Father who has loved us so much that He has predestined to us even before the foundation of this world to take us in His own family and give us a relation of child and father. Thank you, Father God, for this another wonderful day that you have taught us and gave us the understanding who really you are. How great works you have done on our behalf. Thank you for speaking to us, to each one of us, whatever we were going in complications, that even we could not utter the right words, express the right words. Right now, as we know one thing, you are our Abba, Father. Thank you for being our source, being our Father. Thank you for giving us a legal rights and making heirs over your riches. Thank you, Father God. From today, we cement this truth in our heart that you are the only source for our life. Thank you for conversion of our heart, our mind. Thank you for helping us to believe all those promises which are unseen to believe as seen. Thank you for helping us to speak the words of faith continuously, no matter what we can feel with our five senses. Thank you, Father God, for your agape love. Right now, this love has anointed each and every one here. Every yoke of the devil has been broken down. Every lies has been shown the way from this place. Thank you, Lord. Wherever the truth is, there is light and there is life. Thank you, and we praise you, Father God, for giving this beautiful life where we never deserved. Thank you for the power of grace, glorious grace, that what we have received free of cost. We thank you and we praise you as we all are grateful to you to teach in more understanding that you are our Abba Father, and there is no one who can stop me to be your child. Thank you, and we praise you for these great promises, that we can escape through these promises from every corruptions of this world, from all those believing through our senses,
all the time we believe the facts as a truth. Thank you that we escape from all this and follow the divine truth, divine promises. We thank you and we praise you. Right now you have touched everyone in love. And wherever there is love, there is liberty, there is freedom, there is peace in the mind, there is a joy in the heart. Thank you, Lord. Your presence is here as we cry out to you, Abba. Abba. Abba, you are present here. Thank you and we praise you. Thank you for this great salvations. Thank you for drawing towards to you and giving such a wonderful privilege to relate to yourself. You are too good. You are too loving. We acknowledge you. Thank you, Father God. Thank you for making us to talk to you directly. Thank you and we praise you for having such a wonderful session that you were in the control. Thank you and we praise you that every bondage which was there is broken right now, so that we don't fear to anything anymore. Thank you and we praise you. Our prayer that the way you have brought us here, there are many, many souls have been touched to come and listen and to understand your system, your principle. We thank you and we praise you that this is our prayer, and we believe this prayer has been answered, and we make this prayer in the mighty and the glorious and the powerful, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you. We are highly blessed. Thank you, Jesus. So you can go for a lunch, and after the